On Friday, the first phase of Vella-Kanka road widening work has begun. The total estimate of the first phase road widening is 1.5 crore and the work will be completed within a month. It's a permanent work and the Vella-Kanka roads will be in good condition for the next 25 years. The Science and Technology Minister Michael Lobo said that he will visit every week at Vella-Kanka to inspect the road widening work. The inspection will give the quality work. Also, they will do maintenance of trees which are near the Vella-Kanka circle. Vella-Kanka circle up to म्हापसा एक रोडाचे रुंदीकरण एका डिवायडर घालप मदेकात एक काम म्हाका दिसता 2 वर्सां पयलीं आमी चालू केल्लें 2-2.5 वर्सां जालीं आयज आनी ह्या कामाक खूब आडखळी आसल्यो मदेकात एक कॉपेल मदें आसलें तें आमकां शिफ्ट करचें पडलें थिंगासोर इलेक्ट्रिसिटीचे पोल्स रोडाक तेकोन आसले ते आमी शिफ्ट केले ही एरिया आमकां प्लॅनिंग एरिया म्हणून डिक्लेअर करूंक जाय आसली ती आमी डिक्लेअर केली सो ही एरिया आतां फ्रॉम दीस चॅपल अप टू म्हापसा इज कमिंग अंडर नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आनी इट कम्स अंडर म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल एक मोठी चॅलेंज आसली आमकां की बोडगिनी जो नल्ला आसलो तेका खंय तरी मोडून वयर काडूंक जाय आसलें कित्याक उदक फ्लो जे आसले ते रोडार येताले सगळे सो तेका एक वाटेन हायट दिल्या एक वाटेन उरल्या आनी सगळीं कामां जाता तेन्ना पयशांची गरज आसता आनी खंय तरी 2 फावटी फायनान्सा खातीर ही फायल उरली हाडून पूण आतां फर्स्ट फेज म्हणून आमकां 1 crore 5 lakhs सँक्शन मेळ्ळें आहा सो फ्रॉम हियर टू काणका बांद आनी मातशें फुडें 50 meters ahead हे आमकां सँक्शन मेळ्ळें आहा हेचें काम रिपेरिंग ऑफ शोल्डर्स काम ऑलरेडी चालू जाल्लें आहा आयज आमी हिंगासोर जे उदक भरून उरताले भरपूर होणे पडटाले कित्याक द लेवल ऑफ द रोड एंड द पॅडी फिल्ड्स वर द सेम आनी पावसान खूब जाण 2 व्हिलरांतली स्पेशली बायलां नॅविगेटींग दोज स्पॉट होल्स पडटालीं एक्सिडंट खूब जाल्या एक टायम आसलो की हिंगा सर्कल नासलें पळय तेन्ना म्हाका दिसता 15 लोक मेल्या बसून एक 7-8 वर्सां पूण सर्कल जाल्या उपरांत कोणाक हो एक्सिडंट जावन कोणाक अशें डेथ येवंक ना पूण सारकें इम्प्रुवमेंट करपाक ह्या रोडाचें आमी काम चालू केलें पावसान आनी आयज हें कंप्लीट जालां आयज रोड हो डायवर्ट जावन हे सायडीन वयतलो बोथ द ट्रॅफिक्स आनी ते सायडीन आमी काम चालू करतले लोकांनी कोऑपरेशन करचें तें काम चडशे एक 20-25 days मॅक्सिमम 1 month कंप्लीट जातलें आनी हें जें काम आमी केलां हें परमनंट काम केलां तेका 20-25 वर्सां कोणाक प्रॉब्लम जावचें ना कित्याक सायडीक हिंगासोर कंप्लीट आमी ड्रेनेज दिल्ली आहा आनी ड्रेनेज वचोन नल्लाक जॉयन जाता गुड मॉर्निंग एवरीबडी आयज ह्या उद्घाटनाक वेल्ला-काणका सर्कल इट इज टुडे बिकम वन ऑफ द मोस्ट busiest intersections in this outer area of Mapsa and also Rasta Asa is a very vital part of connecting the rest of Kalangut, Saligaon right up till amche Vere to Mapsa. So it is an important road that connects all the neighboring bhag asa to the city of Mapsa and it is used by everybody, each and everybody, including the tourists, foreign tourists, domestic tourists, as well as our locals, most importantly our locals. And through the initiatives of Honorable Minister Michael Lobo and the ex-Deputy CM of Goa, my late father Francis D'Souza, this initiative had started a couple of years ago, I think in 2015-16, and for whatever reasons it was held up. But आयज हांगा सगळे जाण आमी जमल्या to start with the circle आणि म्हाका दिसता over the next couple of years we can take this entire stretch right up till आमचे गांधी चौक.
So it is a good initiative, and I think it is appreciated by all the locals from this entire village panchayats of Kanka. कशी बघता की हे आमचे एक स्वप्न आसले की हांगा एक बरें सर्कल जावचें, वो रोड वायडनिंग जावचो, आनी हे काम सुरवातीक स्टार्ट केलें 2 मनशांनी, बाब मायकल लोबो आनी म्हापशेचो आदलो मंत्री आनी आमदार स्वर्गीय बाबूश. दोगांयनी एकठांय जावन हे वायडनिंग केलें, हे पोल शिफ्टिंग केलें आनी झाडां पाडाची मोदें आसली ती काडून सायडीक घालून वो रोड आयज येदो व्हडलो तुमकां पळोवंक मेवता फक्त बिकॉज ऑफ दी एफर्ट्स पुट इन बाय मायकल एंड आवर एक्स मिनिस्टर लेट बाबूश. आय एम एक्स्ट्रीमली ग्रेटफूल टू देम. हांव चड तेंचो आभारी आनी वेल्ला काणकेच्या लोकांच्या वतीन तरी हांव ताका कावजानसून देव बरें करूं म्हणटा. बारीक इश्यूज आहात, ही शॉपाची येयल्यान इलिगल ती काडपाची आहा. तुमकां आश्वासन दिता हांव की ती शॉपाय आमी काडटले. वो रोड पयलो वायडनिंग जावनी, बरे भाशेन हें काम जावनी आनी एक विश्वटी सर्कल जावपाचें आहा. आनी म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन हो सरकार चलता आनी बाब मायकल आमचो मंत्री ज्या पद्दतीन काम करता तें चड आगोट न्हू, नॉट व्हेरी डिफिकल्ट. हे सगळें काम आमी करून घेतलेच. आयच्या दिसा वेळ घेनासतना हांव वेल्ला काणकेच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन, बाब मायकलाच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता.